नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. इलेक्शन जालां पूण म्हाका दिसता खूब जाणांक इलेक्शन जालां अशें दिसना. कारण कितें की परिक्षा दिली आनी एक एग्जामीचो रिजल्ट येवपाचो आसा की पास जालो ही एक फिलींग जी येना पळय ती म्हाका दिसता सगळ्यांची फिलींग आसा की जो मेरेन रिजल्ट येना तो मेरेन इलेक्शन जालें अशें दिसपाना. फक्त वोटींग जालें अशें दिसतलें. रिजल्ट उरला आमी एसेसमेंट्स केल्यो, एनालिसीस केल्यो आंकडे घेवन ताजेर खूब जाणांची बरी मतां आयलीं, कांय जाणांची वायट मतां आयलीं. पण लास्टाक आमी ठरयलें की लास्टाक ज्या पक्षांनी ही वेंचणूक लढयली तांणी आपलो इंटरनल असेसमेंट आतां मेरेन केला. तांचो इंटरनल असेसमेंट कितें म्हणटा, कित्याक म्हणटा, ताचे फाटलें रिजनींग कितें, एरिथमेटीक कितें, केमिस्ट्री कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी तांचे कडच्यान जाणून घेवया आनी लोकां मुखार एक असो पर्स्पेक्टीव दवरया जो प्रत्येक राजकीय पक्षान केल्ल्या इंटरनल असेसमेंटाचो अदमास तुमकां दितलो. जे 3 पक्ष ह्या वेंचणुकीत आशिल्ले त्या 3य पक्षांचे प्रतिनिधी आज आमचे बरोबर आसात. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी, तांचे स्पोक्सपर्सन प्रेमानंद बाब मामरे सर, वेलकम. दुसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट जितेंद्र गांवकर. जितेंद्र बाब वेलकम. आनी तिसरे आसात आरजीपीचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन लिसियो रॉनकन. लिसियो वेलकम. हांव सगळ्यांत पयलीं लिसियो तुजे कडच्यान सुरवात करता. कारण यू आर द आय कॉल यू द वायल्ड कार्ड ऑफ दीस इलेक्शन. सो वॉट यू आर गोईंग टू डू हे कोणाकच खबर ना. आनीक तुमी कितें करता आनी देर इज नो डेटा. फॉर एग्जाम्पल आमी सुद्दां जेन्ना आमची असेसमेंट करताले तेन्ना काँग्रेसीचो एक डेटा फाटल्या 2-3 इलेक्शनाचो आमचे कडेन आसा. भारतीय जनता पक्षाचो एक 2-3 इलेक्शनाचो डेटा आमचे कडेन आसा. पूण लिसियो यू आर हियर कॉन्टेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टायम आनी आफ्टर वॉट युअर पार्टी डीड इन असेंब्ली इलेक्शन I call you the wild card. So I will start with the wild card. लिसियो बाब, what is your assessment? आणि we'll start with north. कारण साऊथाचेर खूब जाणां खूब आयकुपाचें आसतलें. आमी सुरवात नॉर्था सावन करया बिकॉज द फेस ऑफ युअर पार्टी कॉन्टेस्टेड फ्रॉम नॉर्थ गोवा. सो उत्तरेचो तुमचो असेसमेंट कितें? सो आतां कितें गेल्ले असेंब्ली इलेक्शनान नोबडी काउंटेड अस. कोणाकूच आमचेर विश्वास नासले. तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी 500 वोट्सूय घेवचे ना. पूण मागीर आमी 10% वोट्स घेतले, ऑलमोस्ट 92,000 समथींग वोट्स. एंड आमचो एक MLAय इलेक्ट जाल्लो. सेम थिंग इज ट्रेंड इज कॅरिंग फॉरवर्ड नाव फॉर द लोकसभा इलेक्शन्स. आमचो जो कॅन्डिडेट आहा दॅट टू ही इज नो मोर लायट वेट एनिमोर. तो सामको हेवी वेट कॅन्डिडेट जाल्लो आहा. कित्याक सिन्स असेंब्ली इलेक्शन बिफोर इलेक्शन 2017 तो इश्यूज घेयत आहा. ही इज बीन इन द फोर फ्रंट. ही इज लिडींग द पार्टी. ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, एग्रेसिवली, नॉट जस्ट हिल कटिंग पळय थिंग आसा, कोल इश्यूज थंय आसा, आनी कितें मादे इश्यू he is over there. So he was right in the forefront. And under his leadership, Manoj Paraba's leadership, the whole Revolutionary Governance party was galvanized for a Lok Sabha election. And yes, जातकीच with the way that जेन्ना तांकां गमलें की बाबा Manoj Parab is contesting the Lok Sabha elections आनी तेका आमचेच पार्टी मेंबरान सिलेक्ट करून इलेक्ट करून तेका ती कॅन्डिडेचर डिक्लेअर जाल्ली 19 डिसेंबर. सिन्स दॅट डे म्हाका दिसता आमचो कॅम्पेनींग आनी एग्रेसिवली जाल्लो. वी हॅड अ स्ट्रॅटजी, सामकी आमची सिंपल स्ट्रॅटजी आसली. मिटींग ऑल द पीपल हू आर हर्ट बाय BJP एंटी इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट्स एंड meeting people who were hurt by the betrayal of Congress. So this was the strategy we followed all over Goa, be it North Goa or South Goa. And yet strategy आमी मागीर we had various other campaigns जे आमी रन केल्ले. We had door-to-door campaignings for our manifesto. The manifesto was very appealing to the Goans, such as dual citizenship, mother issues, coal handling. So asle central agency job issues which were appealing to Goans, where Shripad Babu had not able to table these issues in the parliament. So these were appealing to Goankars. आणि आमी जेन्ना गेल्ले, so that was one phase of our campaigning. मागीर आमचे मार्केट विजिट्स. मोस्ट इम्पॉर्टंट आमचो जो कॅन्डिडेट आसलो, he went door to door to meet people. So this is what we feel that has appealed to the North Goans. That has resonated with the voter. Yes. We'll go into the numbers in a while. Exactly. Jiten Bab,
तुम्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक लेट केलो, पण रमाकांत खलोपा सारको खडेगाठ कॅन्डिडेट दिलो. एक वटेच्यान श्रीपाद भाऊ जे म्हणटात डबल हॅट्रिक, डबल इंजिन डबल हॅट्रिक, दुसरी वटेच्यान रमाकांत खलप जे म्हणटात आपलो कार्यकाळ पळय, भाऊचो कार्यकाळ पळय. बट फायनली वोटींग जेन्ना जालें, उत्तरेक एक तुमचेर टिका जाता की ना तुमचें ऑर्गनायझेशन आसा, ना तुमची कन्सिस्टन्सी आसा. ह्या इलेक्शनाक तुमचो अनुभव कितें? पळय, ऑर्गनायझेशन काय बरें आसा. अंडर द लिडरशीप ऑफ पाटकर काँग्रेसीची ऑर्गनायझेशन बऱ्या तरेन आसा. ज्या वेळाचेर रमाकांत भाई खलोपाक तिकेट जाहीर जाली त्या टायमाचेर अशें परसेप्शन जालें लोकां मदीं आनी आमकां तेजे वायब्स येवपाक लागले की येस, काँग्रेस हॅज गिवन अ पीपल मॅन्डेट कॅन्डिडेट. आनी अर्दो प्रचार लोकांनीच केलो, कारण तांकां अपेक्षा आसली की रमाकांत भाईक ह्या फावटी काँग्रेसीन तिकेट दिवची म्हणून. ज्या वेळा तिकेट डिक्लेअर जाल्या उपरांत ज्या वेळाचेर आमचे कार्यकर्ते डोर टू डोर वयताले तेन्ना आमकां एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो की काँग्रेसीन खलप भाईक तिकेट दिलो, जो हाज्या पयलीं लॉ मिनिस्टर म्हणून तेणें थंयसर काम केल्लें आसा. कांयशे बरे गजाली केले अल्प काळांत तेणी. आनी ही ताजो आवाज जो आसा हो हेतून पावचो ही लोकांची अपेक्षा आसली आनी त्या अपेक्षाक साथ दिवन काँग्रेसीन रमाकांत भाईक तिकेट जाहीर केला. नॉर्थ गोवान सगळे जर वारे जर आमी पळयले जाल्यार वी आर अहेड ऑफ BJP. ज्या वेळाचेर हांव पेडण्या मतदारसंघासून बिलॉंग करता आनी पेडण्या मतदारसंघान दत्तक गांव श्रीपाद भाऊन घेतलेलो आसा. त्या दत्तक गांवान म्हाका ह्या दिसना की थंयसर व्हिजीट सुद्दां दिले हेणे श्रीपाद भाऊन. आनी जो लोकांचो आक्रोश आसलो ज्या वेळाचेर कॉर्नर मिटिंगो जाताल्यो देवळांनी जाल्यार आनी खंय, त्या वेळाचेर जे प्रश्न पेडण्या मतदारसंघाच्यान आयले, मयेच्यान आयले, कालंगूटच्यान आयले, सो ताजे कडेन उत्तरूच ना. आनी ह्या वेळाचेर श्रीपाद भाऊ कॅन्डिडेट म्हणून चडशा BJP कार्यकर्त्याच्याच मनान नाशिल्ले. सो ही एंटी इन्कम्बन्सी आसा पळय, एंटी इन्कम्बन्सी विदीन BJP आशिल्ली म्हणटा. येस एब्सोल्युटली. आनी ताज्या खातीर हाजो फायदो खलप भाईक मेळटलो. एक बरें चरित्र आशिल्लो नेतो आसा, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी अशे तेजे क्वॉलिटीज आसा. हेज्या खातीर ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार नॉर्थ गोवान खलप भाई जिखतलो म्हणून. व्हेरी इंटरेस्टिंग. मामरे बाब, दोन मुद्दे आहात. एक RG म्हणटा की BJP अगेन्स्टची एंटी इन्कम्बन्सी आणि काँग्रेसीन जांकां दुखायिल्ले ते. काँग्रेस म्हणटा की भाऊची एंटी इन्कम्बन्सी, रमाकांत खलोपाची परसेप्शन बॅटल आणि तुमच्या केडराचोच भाऊच्या विशीं आशिल्लो एक निराशावाद. तुम्ही ह्या गजालीक तुमकां दिसता की दीस हॅज प्लेड अ पार्ट इन इलेक्शन, काय तुमकां दिसता की जशे फाटले 5 फावट तुम्ही जिखले तितलेच रिलॅक्स तुम्ही ह्या फावटी आहात? श्रीपाद भाऊ पळय आसा, हय. गेले 5 इलेक्शनां सतत मोठ्या मताधिक्यान जिखत आसा. आतां जेन्ना एखादो कॅन्डिडेट 5 वर्सां सतत हे आसलो की थोडीशी आमी ताका एंटी इन्कम्बन्सी म्हणना, फॅटीग आसता. केन्ना केन्ना लोकांक नवो चेहरो जाय अशें दिसता. पण आमची जी पार्टी पळय आसा भारतीय जनता पार्टी आनी तिचे कार्यकर्ते हे डिसिप्लीन कार्यकर्ते आसात. म्हणजे आमी जेन्ना एकदां आमच्या नेतृत्वान निर्णय घेतलो की ही हो आमचो कॅन्डिडेट आनी हाका तुमी निवडून हाडपा जाय, हे जेन्ना ठरयलें तेन्ना आमकां तो कॅन्डिडेट थंय इज नॉट इम्पॉर्टंट. आमकां ते आमचे सिंबल आनी आमची पार्टी इम्पॉर्टंट. आतां एंटी इन्कम्बन्सी आनी जे कितें काम करूंक ना आनी कितें म्हणटात पळय, आय डो नॉट एग्री वीथ दॅट. आमी एग्री जायना. हे भाऊन हे पयलें म्हणजे काँग्रेसचो कॅन्डिडेट गेली 20 वर्सां ही वॉज इन वायल्डरनस. ही वॉज नेवर एक्टीव. तो कदाचित एका ते चॅनलाचेर बी दिसता आसतलो, पण अदरवायज पॉलिटिकली ही वॉज व्हेरी इनएक्टीव फॉर द लास्ट. आनी आय डोंट थिंक ही हॅज डन एनीथिंग हे इन हिज टेन्युअर ऑफ 18 पण हाजो मतदानाचेर परिणाम पडला. पळया कितें आहा जाणा हय, की दुसऱ्याचेर टिका करप हे केलें ना म्हणून खूबशें सोंपें आसता. आपणें कितें 1-2 बोटां तुमी तेवटेन दाखयलीं की मागीर 3 बोटां हेवटेन दिसतात. म्हणजे रमाकांत घालपाचें जर हें जर सांगतलो की जाल्यार ताणें आपल्या 18 म्हयन्याच्या काळात सादे MP स्किमींतलो एक पयसो सुद्दां खर्च केलो ना. तो मागीर दुसरो जो खासदार आयलो रवी नायक ताणें खर्च केलो.
सो ताजी इनकॅपेबिलिटी पळय आसा ती आमी एक्सपोज केल्या जाता इलेक्शन जाल्या नंतर आनी एका व्यक्तीचेर हे करप ना हांव ह्या म्हणटा की दिसाना. पण मतदारांचेर हाजो प्रभाव हय, पडला. मतदाराच्या हाजेर कांयच प्रभाव पडूंक ना. कितें आसता एक थोडीशी पयलीं हें आसता, कितें आसता अपेक्षा आसतात, कितें आसतात. पण एकदां पार्टीन अशें ठरयलें की आमी अशी पार्टी न्हय की बाबा इलेक्शनाच्या वेळा आयले आनी काम सुरू केलें, अशी आमची पार्टी न्हय. आमची पार्टी पळय आसा, आमचे कार्यकर्ते, आमचे नेते, आमचे आमदार हे सतत लोकां मदीं असतात. म्हणजे आमची तयारी पळय आसा इलेक्शनाची ती आतां सुरू जावंक ना. 2022 जेन्ना विधानसभेचें इलेक्शन सुरू जालें सोंपलें तेन्ना पासून आमची लोकसभेची तयारी सुरू जाली. वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पार्टीन जे वेगवेगळे कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसता लोकांनी मदीं वचपाक, ते घेवन आमी लोकां मदीं वता. आमी अशें न्हय की काँग्रेस 5 वर्सांनी एकदांच लोकांच्या दारान येता. तेय बी सगळे कडेन पावना, तेय बी तुमकां सांगता. त्या कन्सिस्टन्सीचो तुमी फायदो जालो म्हणटा. हय, म्हणटकच आमचे कितें आसा, आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते हरशीच्या वेळार सोडून इलेक्शनाच्याच वेळार 3-4 फावटी लोकांच्या घरांनी पावतात. म्हणजे वेगवेगळो मॅनिफेस्टो घेवन गेलो, आमचे लोकल गव्हर्मेंटाचे परफॉर्मन्स घेवन गेलो, आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे परफॉर्मन्स घेवन गेलो. अशा तरेन 3-4 फावटी आमी लोकांच्या मदीं पावता. आनी त्याच बरोबर पयलीं सुद्दां म्हणजे जेन्ना कांय इलेक्शनाचो हे नासता त्या वेळार सतत आमचे कार्यकर्ते हे लोकां मदीं असतात. तांकां आपलो हे त्यामुळे तुम्ही फायदो जालो म्हणटा. त्या हाजो आमकां फायदो जालो. कारण लोक म्हणटात अरे तुम्हीच येता म्हणून आनी कोण पार्टी येत ना म्हणून. ओके, तुम्हीच येतात आनी कोण पार्टी येना. हांव हाजेर लेट्स टॉक नंबर्स. लिसिओ बाब, नंबर सांगात. तुम्ही जर म्हणटात की तुम्ही नॉर्थ गोवा आज मतं काडटात म्हणून, जाल्यार तुम्ही खंयची मतं काडटात आनी कोणाची मतं काडटात? बिकॉज एज आय सेड यू आर द वायल्ड कार्ड. सो तुम्ही कोणाची तरी काडची पडली मतां. खंयच्यान काडटात? खंयच्या तालुक्यांतल्यानी मतं काडटात किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यानी मतं काडटात आनी कोणाची काडटात? कारण तुमकां खूब जाणांनी हाजी बी टीम म्हळी, ताणी तुमकां ताजी बी टीम म्हळी. सो आज तुमीच सांगात खंयची मतं आनी कोणाची मतं काडल्या तुमी? ओके, कशें आहा न्हू, आतां इतलीं वर्सां जेन्ना हॉटेलान वयताले लोक तेन्ना तांकां आयदर सुकी भाजी नाल्यार उसळ भाजी मेळटाली. आतां कितें आहा, जेन्ना आरजीची एंट्री येयल्या पळय आतां मिक्स भाजी जाल्या. Okay, so we are serving everybody mixed bhaji. So this mixed bhaji is going to come from both sides. Either it will come from those people who are eating only suki bhaji or जे कोण फकत उसळ भाजी खाताले. So आता it will come from both sides. आता जे भशेन हांवें तुका सांगले, जे लोक BJPचे अँटी इन्कम्बन्सीचे लागून दुखावले आनी जे लोक काँग्रेसीचे बिट्रेयलाक लागून दुखावले, बोथ द साइड्स वोटिंग. तालुका वायज म्हाका स्पेसिफीक सांगात. ते म्हणटात, जितेन बाब म्हणटात पेडण्या अशें जाला की पेडण्या तांचे वटेच्यान गेला मतदान. आतां सत्तरी आसा, दिवचल आसा, बार्देज आसा, तिसवाडी आसा. फ्रॉम विच तालुकास यू आर गेटिंग वोट्स? सी, वी आर गोइंग टू गेट वोट्स फ्रॉम मॅक्सिमम ऑफ द तालुकास, फ्रॉम पेडणे रायट अप टू तिसवाडी एंड फ्रॉम बार्देज टू बिचोले, दिवचले. आतां कळ्या मोपा जो इशू आहलो आनी वीथ रिगार्ड्स टू आमचे आयुष हॉस्पिटल, तितून तर जेन्ना आमचो कॅन्डिडेट ग्रावंड लेवलाचेर वयता आनी जेन्ना ताका टॅक्सी कार मेवता, ताका आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे मेवता आनी ते तांकां सांगता बाबा अशें अशें आहा, सो दोज वर्ड्स वील डेफिनेटली कम टू अस. कित्याक तांकां तर खलपाचेर तांचो जो काँग्रेसीचो नॉर्थ कॅन्डिडेट आसा पळय तो थिंगा पावंकूच ना. आय डोंट नो. तुम्ही म्हणटात पेडण्या तुम्ही मत काडटात. पेडण्या आमकां तर बंपर वोटिंग पडटलें. वॉट बंपर वोटिंग पडटलें? बंपर. वॉट अबाउट दिवचल आनी सत्तरी? बिकॉज दिवचल आनी सत्तरी हे बीजेपीचे गड सारखे. थंय मुख्यमंत्री आसा, विश्वजीत राणे आसा आनी तांणी तर ऑलरेडी गर्जने केल्यात की आमी इतली लीड दितात तितली लीड दितात म्हणून. थंय तुमचें कितें अस्तित्व आसा काय ना? कशें आहा, हय, आतां जे भाशेन एटलिस्ट म्हाका तरी संदी मेवल्ली टू गो फॉर कॅम्पेनिंग वीथ माय कॅन्डिडेट मनोज परब. आमी जेन्ना गेल्ले म्हाका तरी हो इतलो वायब येयल्लो पळय की आमचो जेन्ना कॅन्डिडेट वयतालो दिवचले हरमळ, तेन्ना ताका देवळांनी वताले, तेजे सत्कार करताले. इतली तेजी पॉप्युलरिटी वाडलेली आहा ते सायडीन. आनी ताका लागून ते BJPक तो भंय पडलेलो. आनी मागीर तेन्ना आफ्टर दॅट मागीर थनावडे जो आहलो पळय, ही हॅड टू रोम इन बिचोली, इन सांकळी, इन वॉट एवर दोस एरियाज वेर एवर वी आर गोईंग, रोखडोच तो वयतालो. ते तुमची बयान म्हणटा तुमी, काँग्रेसीची बयान न्ही? काँग्रेस तर थिंगा एक्झिस्टन्सूच ना न्हू ते सायडीन बिचोले. सो
हेजेर आमकां दिसता इवन देर वी आर गोइंग टू गेट अ सायजेबल वोट शेअर दिवचले साखळे वाळपय आतां जेन्ना एक होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज कमिंग इन नॉर्थ गोवा टू कॅम्पेन इन म्हापसा स्पेशली कॉलिंग पीपल सगल्यांक आपयता थिंगा सो हेजेरूच आमकां गमन येता बाबा थिंगा बीजेपी भिलेली आहा वॉट अबाउट बार्देज आणि तिसवाडी again in Bardez we are expecting a good share of votes in Bardez. Tiswadi also we are going to get a good share of votes irrespective of whatever whichever कशा तिसवाडीन जेन्ना येता आमी then there is a strong church influence on voters. Let us be very clear on that. पण म्हाका दिसता की that influence is not going to have an effect on at least on RG. You also agree that the church sentiment was not with you this time. I will not say exactly is saying yes, but voters have decided that I think they should give a new face because they have been betrayed. Okay. Last time also Why? they had appealed for people to vote for Congress and Congress betrayed them. So again the sentiments were there with the people, so those sentiments have shifted towards us. जितेन बाब विल गो द सेम वे माय एम फायनल मामरेवा मारा तुम्ही पेडण्यासान सुरुवात करात पेडण्या आणि एक बार्देस दोन तालुके घेऊया लास्ट आमी हाजेर येवया पेडण्या आणि बार्देजी भितर आज एक गजाल दिसता की ऑर्गनायझेशन ना काँग्रेसीचे पण तुम्ही म्हणतात की तुमकां मत पडटली कशी पडटली पळय पेडणे तालुक्यान आमचे दोन मतदारसंघ येता मांद्रे आणि पेडणे बरोबर आणि दोन्ही मतदारसंघात बरे ऑर्गनायझेशन काम करता हांव स्वता पेडण्या ऑब्जर्व करतालो हांव त्यांच्या ऑर्गनायझर बरोबर हांव कोऑर्डिनेट करून आम्ही सगळे प्रचार विचार व्यवस्थित केले आता आमच्या आरजीच्या स्पोक्स पर्सनान सांगले की खलोवपाचे थंयसर कांयच काम ना म्हणून म्हाका याद करून दिसता परतून एकदा की ज्या वेळाचेर खलप MG नाशिल्लो त्या वेळाचेर तांकां पेडणे मतदारसंघाचो हर एक वाडो खबर आसून आजुनूय ताका जर विचारशात तुमी जाल्यार हाळीगांव हो पेडणे मतदारसंघान पेडणे तालुक्यान येता हाळीगांव म्हणून हो खंय आसा जर विचारशात जाल्यार तो डायरेक्ट तुमकां व्हरतलो दिसर अशी पॉप्युलॅरिटी आनी परिचय सगळो भूगोलाचो पेडणे मतदारसंघाचो आसा आनी वोटरांचो आसा विषय दुसरो ना सांगता विषय दुसरो आयलो की मोपा जी आतां कितें चल्ला पळय आनी ते सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान थंय जॉबाचे कांय ना लोकल्सांक टॅक्सीचो कांय ना थंयसर आयुष हॉस्पिटलानूय थंयसर जॉबाचे कांय ना काँग्रेस थंय वेळावेळाचेर आवाज करता म्हाका दिसना की मनोज परब कितले फावटी येयलो थंयसर ज्या वेळाचेर टॅक्सीवाल्या बरोबर मिटींग ऑर्गनायज केल्ली खलप भाई थंयसर स्वता हजीर आशिल्ले हांव स्वता काँग्रेसमॅन आनी आमचे जे सामाजीक कार्यकर्ते आसा तांच्या बरोबर आमी रातभर मिटींग केलो कित्याक टॅक्सीचो इश्यू सॉर्ट आवट जावपाक जाय आंदोलनां केली आमी 2 वर्सां जालीं आंदोलनां केल्या त्या आंदोलनांक कितके फावटी मनोज परब आयलो ज्या वेळाचेर मतां मागपाक गेलो त्या वेळाचेर थोड्या टॅक्सीवाल्यांनी विचारलें पेडण्या मत पडची ना आरजीक तितली मतां पडची ना जितली ते एक्सपेक्ट करता तितली पडची ना पेडणे तालुक्यान काँग्रेस हो लीड आसतलो दोन्ही काँग्रेसीक पेडण्या लीड मेळटले कारण इश्यू कितें आसा आयुष हॉस्पिटल मोपा एअरपोर्ट रस्तो जो आसा ह्या सगळ्या विशयान श्रीपाद भाऊ फेल जाल्लो आसा आणि त्या सगळ्या विशयान केन्नाच मनोज परबान पाठिंबो दिल्लो ना तांचो थंयसरलो लास्ट कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें तोंड सुद्दां दाखोवंक ना आसा सो कामाचेर इश्यूचेर हांव म्हणटा की पेडण्या मतदारसंघ लीड एकूच मिनिट म्हाका दिसता एवरी टायम मनोज परब जेन्ना गेला थिंगा ही हॅज गॉन ही हॅज टेकन अप दिस इश्यूज ऑफ मोपा कितले फावटी गेला तो सांगचो हांव सांगता ना जाल्यार कितले फावटी गेला तो लेट्स मूव बियॉन्ड पेडणे दिवचल आणि सत्तरी हे तर भाजपा इज सो कॉन्फर आय ऑलवेज सेट दिस इन माय प्रोग्राम्स ऑल्सो व्हॉट सालसेत इज फॉर काँग्रेस इन साऊथ दिवचल अँड सत्तरी इज फॉर बीजेपी इन नॉर्थ म्हणून या बाले किल्ल्याक तुम्ही खिंडार पाडपाचो प्रयत्न तरी केलो ह्या खातीर ऑलरेडी खिंडार बीजेपीचो स्पोक्स पर्सन तुमकां ताचें उत्तर दितलो म्हणून विचारता ऑलरेडी खिंडार पाडलेलो आसा आनी दोन्ही मतदारसंघात दोन्ही तालुक्यान आमी लीड आसतले कित्या खातीर सांगता कित्या खातीर सांगता कित्या खातीर सांगता हांव की हांवें पयलींच म्हटलें की ज्या वेळाचेर श्रीपाद भाऊ तिकेट जाहीर केली त्या वेळाचेर जी अस्वस्थता आसली सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ते खंय दिसूंक येवंक ना खंयसरूच
सजमले ताज्या खातीर हांव म्हणटा की काँग्रेसीक ह्या वेळाचेर कलबाई तिकेट बार्देस आणि तिसवाडी बार्देश तिसवाडीकूय आमकां नेक टू नेक आमी कारण आज आसा तुमचे आमदारय नात ह्या जाग्यांचेर पळय ही जी एकच कडेन आहा तो अळडणा बरोबर ही जी निवडणूक आसा पळय, हय जी तानाशाही जी डिक्टेटरशीप भारतीय जनता पार्टीन केंद्रान चलयल्या आनी राज्यान चलयल्या ती डिक्टेटरशीप उडयतलो जाल्यार आयज हर एक मतदार आसा भायर सरून वोटींग केल्ली आसा कित्याक तांकां नाका हे एंटी इनकम्बन्सी आसा भायर सरून सुद्धा हय नेक टू नेक वयतले आमी बार्देस आणि तिसवाडी नेक टू नेक वतले ओके इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आज मामरेवा स्टेट तुमचे मरा येता पेडणे आसान सुरुवात करूया कारण पेडणेचेर म्हाका दिसता बरीच गरम गरम चर्चा झाल्या. पहिले म्हणजे तुम्ही खुई लीड काडटले आणि बिकॉज यू आर बीजेपी आय कॅन आस्क यू कितली लीड काडटले. पहिले म्हणजे ज्या पार्टीने हय म्हणजे माझे फ्रेंड्स हांगा बसलेले आहा ज्या पार्टीक कांय बुथाचेर आपले पोलिंग एजंट सुद्धा दवरपाक शक्य जालें ना ते लिडीची आनी हाजी कशी अपेक्षा करता हे म्हाका कळना. एनिवे पण पयले आमी सत्तरींतल्या अनेक बुथांचेर आरजेचे आनी काँग्रेसचे पोलिंग एजंट सुद्दां नासले म्हणजे बीजेपीचेच पोलिंग एजंट कळ्ळें. आनी ह्या मुळे तांच्यो ज्यो वल्गना पळय आसात की हांगा लीड काडटले थंय लीड काडटले पोकळ वल्गना आसात. सत्तरी आनी बिचोली ज्या प्रमाणे आमचे एकंदर वोटींग पळय जाल्लें आसा म्हणजे बंपर वोटींग ते बंपर वोटींग हो जो पळय आसा तो फक्त आमच्या कार्यकर्त्याचे जे काम कितले लीड काडटले तुम्ही दिवचल आणि सत्तरी म्हाका दिसता की म्हज्या असेसमेंटा प्रमाणे दिवचल आनी सत्तरी हातूनच आमी 40 ते 50 हजाराची लीड 40 ते 50 हजाराची लीड म्हणटा तुम्ही 2 तालुक्यात. मागीर पेडण्या कितेंय सांगू ताणी पेडण्या आनी मांद्रे पळय आसा दोनूय कडेन आमचे खलोपाचो होम आमदारूय ग्राउंड आसा. रमाकांत खलोपाचो होम ग्राउंड असो होम ग्राउंड म्हणजे तो म्हापशा तांचो होम हा ग्राउंड तू म्हापशा नवीन होम ग्राउंड तो होम ग्राउंड ताणी केन्ना सोडलो. हय गेली 20 वर्सां त्या होम ग्राउंडांचो एक इलेक्शन ते जिखूंक ना हे तुमकां खबर आहा न्ही. तर त्यामुळे इलेक्शन तिकीटूय मेळूंक ना तांकां थंय काँग्रेसीनूच तिकीट दिवंक ना गेल्या कितलेशेच इलेक्शन. सो त्यामुळे होम ग्राउंड बिम ग्राउंड हे सगळे फक्त तांचे काय 1-2-3 इन्स्टिट्यूशन आसा तितल्या पुरते ते. तर थंय पेडणे आनी मांद्रे हय आमचे एक आमचे आमदार आसात. त्या भायर आमचे दुसरे कडेन जे आमचे सहयोगी पक्ष आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक ताजे आमदार आसात. त्या भायर आमचे सक्रीय अशे आमचे आदले आमदार दयानंद सोपटे इतलेच न्हय आमचे आदले मुख्यमंत्री हांणी सुद्दां आपले सपोर्ट थंय जाहीर केल्लो आसा. इवन पेडण्या सुद्दां जे कितली लीड कितली पेडणे तालुक्यातल्या पेडण्या तालुक्यात म्हज्या अंदाजान 15 ते 20 हजाराची लीड 15 ते 20 हजाराची लीड घेतली म्हणटा तुम्ही. आणि बार्देस आणि तिसवाडी बार्देस पळय आसा हय तो कांय एक मतदारसंघ हेवटेन तेवटेन सोडलो जाल्यार सबस्टॅन्शियल लीड आमी प्रत्येक मतदारसंघान घेतले असो आमचो हे आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की बार्देसान आमकां सादारण 15-20 हजाराची ओवरऑल लीड मेळपा जाय. तिसवाडीन हय पणजी मतदारसंघ ताळेगांव मतदारसंघ कुमारजुवा मतदारसंघ कदाचित सांत आंद्रेज सुद्दां आनी सांताक्रुजान अशा तशा प्रकारे हेवटेन किंवा तेवटेन अशी 1-2 हजाराची लीड जावंक शकता. आणि त्यामुळे इवन प्रत्येक मतदारसंघात आमकां सबस्टॅन्शियल लीड तुम्ही किती तिसवाडी तालुक्याक ओवरऑल कितें तिसवाडी तालुक्याक ओवरऑल कितली लीड मेळपाक शकता एक्झॅक्टली अंदाज काडूं नजो पण आमी वयर आसतले तिसवाडी तालुक्यान असो आमचो हे आसा. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की फाटल्या फावटी म्हणजे फाटल्या पयलीं आमी एकदां 1 लाखाच्या लिडीन जिखले हो. फाटल्या वेळा 80,000 प्लस लिडान आमी जिखले. ह्या खेपे सुद्दां म्हाका दिसता सादारण टॅप आसा 80 ते 1 लाख 80 ते 1 लाख इवन मोर ह्या लिडीन आमी उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघ. बिफोर आय गो टू साउथ जितेन बाब तुमची ओवरऑल लीड प्रेडिक्शन कितें. हांव तालुका वायज वतना तुमचे खातीर पण ओवरऑल तुमी कितें जिखता म्हणटात काय तुमी 4 तारखे पळोवया म्हणटात. ना आमी जिखतात नॉर्थान आमी जिखतात. आतां दोन 2-3 गजाली सांगला पळय आमच्या मामरे सरान की पेडणे मतदारसंघ हो होम ग्राउंड आसा थंयसरूय तेजें काम कांय ना.
20 वर्सां जाली काम कांय ना. पूण ज्या वेळाचेर इश्यू घेवन आमी काँग्रेस गेल्यात आनी ज्या वेळाचेर लोकांनी प्रश्न केल्यात त्या प्रश्नाची उत्तरां भारतीय जनता पार्टीच कडेन ना. हय खंयच्याच इश्यूचे हे नासा. जितेंद्र, लीड लीड आमकां एक नॉर्थाक कितली लीड नॉर्थाक आमी 50,000 प्लस आसा. 50,000 प्लस लीड Yes, म्हणटा तुमी yes, नॉर्थाक. yes. बरें आहा. अरे आतां परत म्हाका सामकी कलकल येवपाक लागला इतली लिडी आयकून तूं लिसियो बाब तुयी बी लीड सांगता तुमी जिखता म्हणटा काय तूं म्हणटा 4 तारखेक पळोवया. आमी एक्चुअली वील बी व्हेरी रिअलिस्टीक. आमी 4 तारखेक पळोवया आनी जो कोण हारपाचो जिखपाचो पळय इट वील बी अ व्हेरी नॅरो मार्जीन. Narrow margin. इट वील बी अ व्हेरी नॅरो मार्जीन आनी आमकां तरी दिसता मनोज परब जिखतलोच. RGP Lead बी सांगता. येस लीड काय ना वी आर विनिंग. आय टोल्ड यू इट विल बी व्हेरी नॅरो मार्जिन्स. वी आर विनिंग नॅरो मार्जिन 4 तारखेक पळोवया म्हणटा तुमी. Yes. ओके.